तुम्ही खाजगी गाडयो पर्यटकांक भाड्यान बीन दिवपाचे धंदे करतात जाल्यार ही बातमी तुमचे खातीर। खाजगी गाडयो भाड्यान दिवपाक मेळनात आनी तुमी ती दिल्या आनी ती पुलिशेक सांपडली जाल्यार तिचे RTO रजिस्ट्रेशन रद्द जातले, इतलें मात खरें। खाजगी गाडयो भाड्यान दिल्या 550 जाणांच्या गाडयांचे RTO रजिस्ट्रेशन रद्द करपाची सुचोवणी ट्राफिक सेलान येरादारी खात्याक केल्या। ते प्रमाण फुडल्या कांय दिसां भितर ह्या 550 गाडयांचे RTO रजिस्ट्रेशन रद्द जातली। तशेंच ह्यान फुडें कोणाची खाजगी गाडी भाड्यान दिल्ली सांपडली जाल्यार तिचे रजिस्ट्रेशन रद्द करचे म्हूण मुख्यमंत्र्यान येरादारी खात्याक सुचोवणी दिल्या। लास्ट इयर आम्ही 550 प्रायव्हेट व्हेकलाचे केसी केल्या आणि तांचे रिपोर्ट आम्ही डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक धाडल्या की तांचे रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करचे आनी तांचेर एक्शन घेवची। राज्यात रस्ते अपघातांनी हिसपा भायर वाड जाल्या। रस्ते अपघातात मरण येवप्यांचो आंकडो वाडला। ताका लागून टुरिस्ट परमीट आशिल्ली गाडी सोडली जाल्यार खाजगी गाडी भाड्यान दिल्ली सांपडली तर ते गाडयेचे RTO रजिस्ट्रेशन रद्द जातले। वाडटे रस्ते अपघातांचे फाटभुंयेर हो निर्णय घेतला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।